आमचो स्वातंत्र्याचो दीस, आमचो इंडिपेंडन्स डे हांगा उपस्थित सगळ्याक, प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक आमचे ZP, सरपंच, पंच, आमचे कार्यकर्ते, सगळे सत्तरीचे नागरिक, तुमकां सगळ्यांक इंडिपेंडन्स डेची हुनहुनीत परबी. आज आता पयली सुरू करतना भारत मातेक नमन करून, आमच्या तिरंग्याक नमन करून आयची इंडिपेंडन्स डे बरे भशेन आमी साजरो करया. आज पळयता आमी की भारत देशान प्रत्येक गांवागांवान, प्रत्येक वाड्या, प्रत्येक स्कुलान, प्रत्येक ऑफिसान आज आमी बरेपैकी गर्वान इंडिपेंडन्स डे साजरो करतात. आणि हे शक्य जाला की 1947तल्यान आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळा आनी आतां 80 वर्सां जाली. वी आर लिव्हिंग इन अ फ्री इंडिया म्हणटा तशें, आनी वी कॅन ब्रीथ, वी कॅन वर्क इन अ फ्री इंडिया. आनी हें शक्य जालां आमच्या पुर्वजां खातीर, आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकां खातीर, आमच्या लिडरां खातीर. आनी हें म्हाका दिसता आमी प्रत्येक मनशान हें केन्नाच विसरपाक जायना की जे आमी आज जीवन हांगा जगतात, जे आमी हांगा कार्य करपाक शकतात, जे आमी भारत पळयला की 80 वर्सां कसो बदल जावन आज एक प्रगतीशील भारत जाला, एक समृद्ध भारत जाला. आनी हाजो श्रेय आमचो प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनिकाक वता. म्हणजे ही आमची जी युवा पिढी आसा आनी केन्नाच विसरपाक जायना की आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी कितलो बलिदान दिलो, कितलो त्याग दिलो, कितलो संघर्ष केलो आमकां हे भारत, हे अशें अखंड आनी समृद्ध भारत दिवपाक. आनी आमी प्रत्येकान तांकां, आमी तांचें योगदान विसरपाक जायना. तांचे बरोबर आमची युवा पिढी, आमी जेनझी म्हणटा, हांकां विसरपाक दिवपाक जायना. आनी खूब बरें दिसता की आमची प्रत्येक स्कुलाची, प्रत्येक माणकुली भुरगीं बरे खूब गर्वान हो आमचो इंडिपेंडन्स डे साजरो करतात. कित्याक आज आमकां जे भारत आमी जगतात आनी आमी हांगा काम करतात, आमकां हांगा शिक्षण मेळ्ळां, आमकां हांगा शिकपाक मेळटा, आमकां हांगा उद्योग करपाक मेळटा. आमचे जे कितें विचार आसा, आमचे जे कितें मत आसा आमच्या मनान, ते आमी फ्रीली आमी उलोवपाक शकता. बिकॉज वी हॅव गॉट अ डेमोक्रेटीक कंट्री. आमची जगातली सगळ्यान व्हडली डेमोक्रेसी. आमकां आमचें संविधान मेळ्ळें, आमकां आमचें डेमोक्रेटीक इंडिया मेळ्ळी. आनी ह्या खातीर आमी हक्कान जे कितें आमच्या मनान आसा, जे कितें आमच्या काळजान आसा, आमी ते व्यक्त करपाक शकता. आयचो दीस खरेंच म्हाका दिसता प्रत्येक भारताक, नागरिकाक एक सामको गर्वाचो दीस. कित्याक आमच्या प्रत्येकाच्या मनान, काळजान इतले भरून येता आयचो दीस. कित्याक जे आमी त्याग आमी वाचला ताजे बद्दल हिस्ट्री, आमी नाशिल्ले पण आमचे पुर्वज आशिल्ले, पण आमी ताजे बद्दल जे वाचलां, आमी जे कितें शिकल्या हिस्ट्री, और आमी डॉक्युमेंटरीज पळयल्या, मुवीज पळयल्या, ते आमी येवजूपाक पसून शकना की आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी, आमच्या लिडरांनी कितले संघर्ष केले आसतले, कितले आपले जिवनाचे, आपल्या परिवाराचे त्याग दिले आसतले, कितले तांणी आमी पळयला तांचो संघर्ष. आनी ह्या संघर्षाक मान दिवन आमी प्रत्येकान आमचें जीवन, आमची फुडली वाटचाल, आमचें भारत कशें हें एक विकसीत भारत कशें करपाचें, म्हाका दिसता आमची प्रत्येकाची जबाबदारी, प्रत्येक भुरग्याची जबाबदारी, प्रत्येक युवाची जबाबदारी, प्रत्येक महिला आनी प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी की आमी आमचे देश कसो आनी प्रगतीशील करतले. जे माननीय आमचे प्रधानमंत्री म्हणटा विकसीत भारत 2047, हे विकसीत भारत 2047 आनी आमचे विकसीत गोंय 2037 हे कशें जावपाक शकता. तेन्ना प्रत्येकाचो आमचो एक आमी आमचे जे कितें आपले कार्य करतले, प्रत्येकाची जबाबदारी आसता. एक तो माणकुलो भुरगो आसूनी की एक ज्येष्ठ नागरीक आसूनी, प्रत्येकाची आमची जबाबदारी की आमचे हे आपलो वाडो, आपलो गांव, आपलो मतदारसंघ, आपलें गोंय आनी प्रत्येक राज्य आपल्या देशाचे कशें आमी राखून दवरपाचें. ते बारीक बारीक कामां आसूनी, स्वच्छता आसूनी, की एक आमचें पर्यावरण
बरेपैकी दवरपाचें आसुनी आमी पळयतात की आमी खंय वता थंय आमकां घाण दिसता आमकां आमी मागीर म्हणटात वेर इज द सिवीक सेन्स म्हणटा ही सिवीक सेन्स प्रत्येकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आमी न्हंया म्हऱ्यान वचुनी की दर्या म्हऱ्यान वचुनी की व्हाळा म्हऱ्यान वचुनी की धबधब्या म्हऱ्यान वचुनी हे प्रत्येक जाण आपली जेन्ना जबाबदारी दवरतलो आनी प्रत्येक मनशाक समजतली आपली जबाबदारी तेन्नाच म्हाका दिसता आमी पर्यावरण हे राखपाक शकता आपले गांव आपलो वाठार हो राखपाक शकता आनी खऱ्या अर्थान आमी भुरग्यांक शिकोवपाक शकता हाव इम्पॉर्टंट इट इज कित्याक जाल्यारच आमचो खऱ्या अर्थान आमचो देश फुडें वचपाक शकता आतां आमी वेन वी लिव इन अ फ्री इंडिया वी कॅन ब्रीथ इन अ फ्री इंडिया आनी हें आमकां ही देण दिल्ली आसा आमी पळयता की आमचे जे व्हडले व्हडले लिडर आमचे स्वातंत्र्य सैनीक आमचे महात्मा गांधीजी तांणी तर अहिंसा आमकां खबर आसा सत्य आनी अहिंसाचो मार्ग घेतलो पूण बाकीचे इतले लिडर आशिल्ले नेताजी सुभाषचंद्र बोस आसुनी भगत सिंग आसुनी चंद्रशेखर आझाद आसुनी लोकमान्य तिलक आसुनी सरदार वल्लभभाई पटेल आसुनी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आसुनी आनी आमकां संविधान दिल्ले आमचे बाबासाहेब आंबेडकर आसुनी हांणी सगळ्यांनी स्वातंत्र्य सैनिकां बरोबर कितें संघर्ष करून कितले बलिदान दिवन कितले संघर्ष करून त्याग करून आमकां हो तिरंगा मेळ्ळो आमकां हो देश मेळ्ळो हो फ्री इंडिया मेळ्ळी आनी ताजे खातीर जे कितें इंडस्ट्रियलायझेशन जालां जे कितें आमकां एड्युकेशनाची संदी मेळ्ळ्या आपल्या आमकां कशें शिक्षण घेवपाक जाय आमकां कसो आमचो बिझनेस करपाक जाय खंयच्या कलाकाराक आपली कला फुडें व्हरपाक जाय सो वी हॅव फ्रीडम फॉर ईच अँड एवरीथींग दॅट वी वॉन्ट टू डू आमकां तर आमच्या मनान जे कितें व्यक्त करपा आसा तें आमी व्यक्त करपाक शकता सो हें दॅट इज द रिजल्ट ऑफ अ फ्री इंडिया फ्री मुवमेंट फ्री डेमोक्रेसी आमकां जी मेळ्ळ्या ती आनी हें आमी विसरपाक जायना आनी प्रत्येकाची आज जबाबदारी आनी आमी एक ठाणपणान आमी एक निर्णय घेवया प्रतिज्ञा घेवया की आमी आमचो देश कसो फुडें व्हरतले प्रत्येक आमचो गांवगिरो जो वाठारो आसा प्रत्येक शहर आसा आपलो जो गांव आसा आपले ऑफिस आसा आपले देवूळ आसा आपले स्कूल आसा आमी कशें तें साफ सुथरे दवरून पर्यावरण साफ सुथरे दवरून आमी कसो आमी जो तांचो त्याग आसा तो व्यर्थ वचपाक दिवपाक जायना आनी कशें आमी आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे जावनी माननीय मुख्यमंत्रीचे जावनी त्या राज्याचे मुख्यमंत्री आसा त्या राज्याचे लिडर आसा तांचे हात बलकट करून आनी कसो आमचे राज्य फुडें व्हरपाचें हें आमच्या मनान आसपाक जाय आनी प्रत्येक युवका कडेन मागता तुमी केन्नाच निराश जायनाका हांगा आमची सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार तुमच्या खातीर आसा आनी सदैव तुमच्या खातीर आसतली तुमी पळयला की जो विकास 80 वर्सां जाली आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें आनी ह्या 80 वर्सां तर तुमी तुलना केली 80 वर्सां आनी 12 वर्सां जे भारतीय जनता पार्टीचे मोदीजीचे जे सरकार 2014च्यान जे सरकार आमी पळयता 2014च्यान सरकार ते आज आमी 2026 हो जो फरक आमी पळयला ह्या 12 वर्सांत जो विकास जाला आमच्या भारत देशाचो इतली प्रगती जाली आमच्या भारत देशाची प्रत्येकाच महिला खातीर एक आरक्षण मेळिल्लें आसा प्रत्येक समाजाच्या कार्यकर्त्याक एक आरक्षण मेळिल्लें आसा प्रत्येक भुरग्या खातीर एक संदी मेळिल्ली आसा ती एड्युकेशनाची आसुनी चलयां खातीर इतली संदी मेळिल्ली आसा बायल मनशां खातीर इतली संदी मेळिल्ली आसा इतल्यो स्किम्स सुरू जाल्ल्यो आसा आमच्या महिला खातीर आमच्या चलयां खातीर गर्ल चायल्डा खातीर आनी ताज्या खातीर आज आमी पळयतात की मॅक्सिमम जे आमी भुरग्या एनरोलमेंट पळयता स्कुलांनी कॉलेजींनी एड्युकेशन सेक्टरान आमी पळयता की चलयो भुरग्यो आमच्यो फुडें सरल्या बरेपैकी आमकां रिजल्ट्स मेळटा आनी जेन्ना एक चली भुरगी फुडें सरता आनी तिका एक संदी मेळटा तेन्नाच आनी बायल मनशेक एक जेन्ना संदी मेळटा तेन्नाच म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमचो देश विकसीत जावपाक शकता कित्याक महिला शिवाय नारी शक्ती शिवाय आमचो देश फुडें वचपाक शकना आनी जेन्ना आमी नारी शक्तीक मान दितात तेन्नाच खरे अर्थान आमची देशभक्ती आमी दाखोवपाक शकता
आमी प्रत्येकाक शिक्षण दिता, एक संधी दिता शिक्षणा खातीर. तेन्नाच आमी खऱ्या अर्थान म्हणपाक शकता आमचो देश फुडें वचपाक शकता. आमची जी देशभक्ती आसा आमी दाखोवपाक शकता. आनी तिरंगा एक आमी तिरंगा म्हणटा ते ताचो म्हत्व प्रत्येकाक कळपाक जाय आनी समजुपाक जाय की कितले बलिदानान आमकां हो तिरंगा मेळिल्लो आसा. आनी ताचो मान सन्मान दवरून म्हाका दिसता प्रत्येक नागरिकान फुडें सरपाक जाय, प्रत्येक युवान फुडें सरपाक जाय आनी निराश जावपाक जायना. आनी आमी म्हणटा न्ही की आमचो सगळ्यान आमी जेन्ना म्हणटात एक नारो दितात की भारत माता की जय, वंदे मातरम, की कित्याक आमी जेन्ना खऱ्या अर्थान आमचे भारत माताक मान दितले, सन्मान दितले, काळजांतल्यान वेन वी मीन वॉट वी से, तेन्नाच म्हाका दिसता आमचो देश खऱ्या अर्थान समृद्ध जातलो आनी विकसीत जातलो. जेन्ना आमी उलयतात, जेन्ना आमचे माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारताचे उलयता, स्वच्छताचे उलयता, तेन्ना आमी प्रत्येकान ते एक दिसा खातीर न्ही, प्रत्येक दिसा आमी ती स्वच्छता आमच्या जिवनात इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी स्वच्छता खातीर आमी म्हणटा न्ही स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत. आनी हें तर आमकां तर करपाक जाय जाल्यार आमी हे आमच्या जिवनात हें इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी प्रत्येक भुरग्या कडेन हांव मागता, युवा कडेन मागता, तुमी निराश जायनाका. आनी सोशल मिडिया आमकां आतां शिक्षणा खातीर आमकां शिक्षण मेळटा, आमकां इतली शिक्षणा खातीर संदी मेळटा, तंत्रज्ञान मेळटा. पण आनी आमचें शिक्षण आनी तंत्रज्ञान मेळून आमी AI क्रिएट जाल्ले आसा. आनी ते AI कोण क्रिएट करता? ऑटोमॅटिकली काय क्रिएट करूना. आमच्या शिक्षणा खातीर, तंत्रज्ञाना खातीर आज AI क्रिएट जाल्ले आसा. आनी ह्या AIच्या माध्यमांतल्यान आमी कितलो विकास जाता, देशाचो कितलो विकास जाला, जगाचो कितलो विकास जाला तो आमी पळयला. आनी ह्या AIच्या थ्रू AI ताचे मिसयूजय जाता, बरेपैकी यूज आसता आनी ताचे मिसयूजय जाता. सोशल मिडियाचे बरे यूज आसा आनी मिसयूज जाता. म्हणटकच हे प्रत्येकान आमी पळोवपाक जाय की आमी जे तंत्रज्ञान आसा ते आमी कशें पॉझिटिव्हली वापरपाचें. वी शुडंट बी एनगल्ड इन तंत्रज्ञान म्हणटा तशें. वी शूड यूज तंत्रज्ञान टू क्रिएट पॉझिटिव्हिटी फॉर आवर कंट्री. आनी पॉझिटिव्ह प्रचार जावपाक जाय, ताचो प्रसार जावपाक जाय. अँड वी शुडंट मिसयूज AI. कित्याक आमी पळयता की सोशल मिडियाचो कितलो दुरुपयोग जाता. वता थंय मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड जाता. कित्याक आतां प्रत्येकाच्या हातान एक फोन आसता आनी कितें पोस्ट केलो गेल्या फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर, ती खरी गोश्ट आसली, खोटी गोश्ट आसली. पण प्रत्येकान आमी पळयता कितें जे मोर्चा जाता, जे कितें जाता, खूब वायट दिसता पळोवन की लोक आज AIचे आनी सोशल मिडियाचे दुरुपयोग करता. हें जावचें न्हय. कित्याक दीस इज नॉट गोइंग टू टेक आवर कंट्री फॉरवर्ड. आमी म्हाका दिसता अशें जर स्टेप्स घेतले जाल्यार आमची कंट्री इज गोइंग टू गो 10 steps बॅकवर्ड म्हणटा तशें. सो प्रत्येकान म्हाका दिसता जी टेक्नॉलॉजी आसा ताजी पॉझिटिव्हली यूज करपाक जाय. राजकारणा खातीर तशेंच दुरुपयोग जावपाक जायना. प्रत्येक मनीस इतलो सेल्फिश जाला, फक्त आपले योजिता. सो हांव म्हणटा की जेन्ना प्रत्येक मनीस फक्त आपले योजिता तेन्ना तुजी देशभक्ती खंय, देश प्रेम खंय. म्हणटकच आमी म्हणटा देश प्रथम, आपली कंट्री फर्स्ट आनी बाकीचे सगळे नंतर. कित्याक आमची ही कंट्री जेन्ना फुडें वतली, आमकां ह्या कंट्रीन फ्री इंडियान आमकां संदी मेळटली जगपाक, आपले जे मनान आसा ते व्यक्त करपाक. जाल्यारच आमी खऱ्या अर्थान एक प्रगतीशील भारतान, समृद्ध भारतान आमी जगपाक शकता. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.